मोगाळ भोवन आनी बिडिनो तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां मागण्याचो तशेंच आर्थीक सहकार दिल्ले आसात. फ्रेडरिक आनी कॅथरीन डिसोजा आनी ताचें कुटुंब, जॉन डिसोजा आनी ताचें कुटुंब अंजलोर, रुवा आनी हेमंत दिवाकरन आनी ताचें कुटुंब बेंगलोर. ह्या कुटुंबाच्या इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक सण मागूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. नावड्यामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाय किवीची महिमा ताची करतां कावेस्वी पृथ्वी वाजता ताची वडविकाय रसना वाकणटा ताची बळवंतकाय गावया नवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया. ह्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. अर्घ बलिदान जावन आपल्या जल्मदिसाच्या संदर्भी मीस भेटयतात. डायना वास, डेनिस रॉड्रिगस. प्रत्येक इरादे पासून मागता अँटोनी डिकोना आनी कुटुंब अर्घ बलिदान जावन भेटयतात. लॅनिश डिसोजा, प्रेम डिसोजा आनी कुटुंब, अरुण अविल डिसोजा, रिन्सिया डिसोजा, रिवा टियारा डिसोजा, मॅक्सी पिंटो आनी कुटुंब, आयान जॉर्ज. प्रत्येक इराद्यापासून मागता राहुल आनी विक्टोरिया, सरिता मोंतेरो. फाउस्तीन बान्स हाच्या आत्म्याक पासून मिसिता डलमेड आनी कुटुंब. कुटुंबांतल्या समेस्ता पासूनच्या आत्म्या पासून मिसिता विन्स्टन आनी शरल डिसोजा. जेरोम आनी ब्रिटिश मेंडोन्साच्या आत्म्याक मिसिता वॉलेरियन मेंडोन्सा. फ्रांस आनी लिली फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मिसिता फिलोमिना फर्नांडीस. कुटुंबांतल्या समेस्ता पासून मिसिता संतोष लिडिया शर्ली लोबो. लुसी डिसोजा आत्म्याक मिसिता संतोष आनी लिडिया आनी लोबो. डार्विन आनी आर्थर लोबोच्या आत्म्याक मिसिता लिडिया शर्ली आनी संतोष लोबो. जॉन फ्रांसीस फायस हांच्या आत्म्याक मिसिता रॉनी आनी अनिटा. फेलिक्स मार्टिन डिसोजा आत्म्याक मिसिता फेमी डिसोजा. फेलिक्स मार्टिन आनी मिकायल डिसोजा आत्म्याक मिसिता डेरिक जोसेफ आनी शानन डिसोजा. आनी जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा एका वर्सा पयले कॅनडांत अंतरलो. ताच्या मरणाचो वार्षिक संदर्भ हो. कुटुंबाचे संदे ताच्या आत्म्याक शांती मागून हे मिसितात. ह्या सर्व इराद्या पासून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आनी आमचे इरादे जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवच्या फुडें आमची अंतस्करणां जेजू मुखार आमी उक्ती करया. आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. आमी कसलेय पातकी तरी, कितलीं पातकां आमी केल्यां तरी परत परत आमकां जेजू सांगता, धैर्य घे, उठ, म्हजे सरशी ये. ह्या मिसा वेळार आमी जेजूचो लक्षलान अनुभव करूंक प्रयत्न करया. ह्या अनुभवा मुखांतर आमची जिणी जेजूच्या जिणे सारकी मांडून हाडूंक तसो जेजू आमकां कुमोग करूं. आमच्या पातकांची दूख धरण सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता,
मोनान शिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्यो सदांच संस्कार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, Krista काकृत कर, Krista काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक तूं पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो भयन वागय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र तुज्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदाच्या राया झेदेकियाचे राजवटकेच्या आरंभाक म्हणजे 4थ्या वर्साच्या 5व्या म्हयन्यांत आजोराचो पूत हनानिया, गिबियोन गांवचो प्रवादी, याजाका आनी सगळे परचे हुजीर सर्वेस्पराच्या मंदिरांत म्हजे कडेन अशें उलयलो. दळपरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, हांवें बाबिलोनाच्या रायाचें जू मोडलां. बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान ह्या जाग्या वयली व्हेल्ली ती सर्वेस्पराच्या मंदिराची सगळीं आयदनां हांव 2 वर्सां भितर ह्या जाग्यार परतून हाडटलों. आनी हांव जेहोयाकिमाच्या पुता जुदाच्या राया जेकोनियाक आनी बाबिलोनाक गेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वासितांक ह्या जाग्यार परतून हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव बाबिलोनाच्या रायाचें जू मोडटलों. तेन्ना जेरेमिया प्रवाद्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या याजाका आनी सगळे परजे हुजीर हनानिया प्रवाद्याक जाप दिली. जेरेमिया प्रवाद्यान ताका म्हळें, आमेन. सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें प्रावाद करून सांगल्याय ती उतरां सर्वेस्पर शाती पावूं आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वासितांक बाबिलोनांतावन परतून ह्या जाग्याक हाडूं. पूण आतां तुज्या आनी तुजे परदेच्या कानांत पडा सारकें हांव सांगोंक वेतां तें उतर आयक. पुर्वी तावन तुजें आनी म्हजें आदीं येवन गेले त्या प्रावाद्यांनी जायत्या देशांचेर आनी व्हड व्हड राजांचेर झूज, दुकळ आनी मारीची पिडा येतली म्हूण प्रावाद करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रावादी शांती येतले म्हूण प्रावाद करून सांगता जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात्र सर्वेस्परान ताका खरेंच धाडलां म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हनानियान प्रावाद्यान जेरेमियाच्या खांदार आशिल्लें तें जू काडलें आनी तें मोडलें. आनी हनानियान सगळे परजे मुखार म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 2 वर्सां उपरांत हेच भाशेन हांव बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराचें जू मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांच्या खांद्या वयलीं ती काडटलों. उपरांत जेरेमिया प्रवादी थंयचो गेलो. हनानिया प्रवाद्यान जेरेमियाच्या खांद्या वयलें जू काडून मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें. वस आनी हनानियाक अशें सांग, तुवें रुकाडाचें जू मोडलें, पूण ताचे सुवातेर तुवें आतां लोंकडाचें जू करचें पडटलें. कित्याक दळपरांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा,
बाबिलोनाच्या राया नेबुकाडनेझराची सेवा करतात त्या सगळ्या राष्ट्रांच्या कांदांचेर हांव लोंकडाचें झूं घालतलों आनी ती ताची सेवा करतली. रानवट मन जाती पर्यंत हांवें ताचे आदीन केल्यात. जेरेमिया प्रावाद्यान हनानिया प्रावाद्याक म्हळें, हनानिया आयक, सर्वेस्परान ताका धाडूंक ना आनी तुवें ह्या लोकांक फटकिरो बरवसो दिलोय. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तुका पृथ्वे वयलो काडून उडयतलो. ह्या वर्सा तूं मरतलोय, कित्याक तूं सर्वेस्परा विरोध द्रोहाचें उतर उलयलाय. त्याच वर्ता 7व्या म्हयन्यांत हनानिया प्रावादी मेलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. सर्वेस्परा शिकय तुजी नियमां. फटकिरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार कर म्हाका दी. म्हजे जिबे वयले स्वताचें उतर काडी नाका, कित्याक तुजे उपादेस हांव पातयेतां. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. तुजी बाह्य भक्ती आसले म्हजे थंय परतून तुजी विधी नियमाची समजणी घेवन दीत. तुज्या नियमा प्रमाणे सोलून म्हजें काळीज सुकेवेनें जावं दी. तेन्ना म्हाका लज भोगची ना. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. खोटे मनीस म्हजो नाश करूंक फारोत करतात, तरी म्हजें मन तुजी कुशी निहाळीत आसा. तुज्या विधी नियमांक पाठ करून हांव सोलोंक ना, कित्याक तुवेंच म्हाका तांची समजणी दिल्याय. सर्वेस्परा शिकय म्हाका तुजी नियमां. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून शिसांक दोणीर चडशें आनी आपल्या फुडें पलतडीक वचशें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलें. लोकांक दान जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस आसली, पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवन जेजू सरशीं वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक न्हू दुबावलोय. उपरांत ते दोणीर सरतस वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. पयले तडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकांनी जेजूची वळख धरतस चारय कुशींनी सांगूंक धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशीं हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्तुराचेर देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागूंक लागलो आनी आपडलेलीं समेस्तां बरी जालीं. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो,
भोव अपुर्बायेचें देवाचें उतर आज आमकां आयकोंक मेळ्ळें. जेजू दोणीर चडोवन पलतडी वचून उपरांत तो उदका वयर चलोन येता. शिष्य पळयल्लें हें दृश्य पळोवन ते घबरतात आनी भोव मारतात. कांय हें मेल्लें काय? तेच घडये जेजू तांकां म्हणटा, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. भावन आनी भयणीनो, धैर्य दिवचें उतर जेजूचें देवाचें उतर आमी आयकलें. धैर्य घेया, भियेनाकात, हांव तो. पवित्र पुस्तकांत हें वाक्य चडवणें 365 फावटी आमकां आयकोंक मेळटा. 365 times we hear, fear not, it is I, do not be afraid. भियेनाकात, हांव तो, धैर्य घेया. 365 फावटी हें उतर पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकता तर हांवें म्हजेंतल्याक चिंतलें, जर आमी हर एका दिसा एक फावटी हें आमच्या कोशेर्दा भितर हें देवाचें उतर आमी आयकलें तर, धैर्य घेया, भियेनाकात, हांव तो, हें उतर आमी हर एका दिसा एक फावटी आयकलें तर 365 दीस म्हणटाना 365 फावटी आमी आयकूंक. आमचो देव भेव उपजोवचो देव न्हय, बगार धैर्यान भरचो, आमकां घटाय दिवचो, आमकां बळ दिवचो. पेद्रू उदका चलोवन येवचो तो जेजू म्हूण समजलेंच ताचे लागीं येवंक परत येता. सोम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे जशी येवंक फरमाय. आनी जेजू म्हणटा, ये. आनी उपरांत वांजेल म्हणटा, वारें जोरान वळटलें तें पळोवन पेद्रू भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. पेद्रू जेजूक पळोवचें सोडनो वाऱ्याक वारें आयिल्लें पळोवन उदकाक पळयता आनी उदकाक पळयल्लो पेद्रू बुडोवंक लागता. जर पेद्रूची दिश्ट जेजूचेर खसली तर, जर पेद्रूची दिश्ट जेजूचेर मात्र आसली तर म्हाका भोगता तो बुडोवंक शकतो ना, तो बुडतो ना. कित्याक देवाची सकत, जेजूची सकत वाऱ्या वदळाच्योनी चड बळिश्ट. त्या देखून तो बोव मारता, उदकाक पळयता आनी बोव मारता, सोम्या म्हाका बाचाव कर. अपुर्बायेचो संदेश आमकां ह्या वाचपा मुखांतर आसा आनी वाचप हें भोव सकालीक म्हूण म्हाका भोगता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाचें भें सगळ्यान विस्तारलें आसता. सकाळीं तावन सांजे म्हणसर आमची दिश्ट, आमची मौत, आमचें कोशेर्त पुराय ह्या कोरोनाचेरच. दिश्ट आमी जेजूचेर घालया, त्या पवित्र काळजाचेर घालया, त्या बाळका जेजूचेर घालया, ताचेर आमी दिश्ट घालया आनी ताचें उतर आमी आयकुया. धैर्य घेया, भियेनाकात, हांव तो. जर ताचेर आमची दिश्ट आनी ताचें उतर आमकां सदांच आयकूंक मेळटा, आमच्या कोशेर्दाच्या, आमच्या अंतस्करणा भितर तावन तें देवाचें उतर आमकां परत परत आयकूंक मेळटा. धैर्य घेया, भियेनाकात. खंडीत कसलेंय वारें वदळ जावं दी, जावं तें कोरोनाचें वारें वदळ या हेर कसलेंय वदळ जावं दी, आमी जिखतल्या आनी आमी बाचाव जातल्या. तर आल्तारीर येवचो जेजू आमकां परत तेंच धैर्याचें उतर दिता. धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. जीवनं
सगळ्यांचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका बापा सरीच्या घेऊंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू म्हज्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया हे तुमच्या तंगले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचार देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता तें बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सश्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाखाणटात तांचे सांगात आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळशाक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावरता सो गुट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडून दारां आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या संद्या पासून आमी मागया प्रत्येक रितीन आज मिसाचे ह्या बलिदानांत आमी जायत्या मोगाच्या व्यक्ती पासून आमी मागलें
ह्या अंतरलेल्या व्यक्तीक आमच्या मोगाच्या मनशांक सर्वेस्पर सासणीक शांती लाभो. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं जायते जाण आमचे मोगाची अंतरल्यान जावंक पुरो. तांच्या पासून आमी मागया. जायतीं पिडेंत वळवळटात, कश्टांत आसात. तांचे पासून आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन म्हणल्यार सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमरी देवाचे माये संगती बागेवन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानून ते सगळ्या भक्तां बराबर साश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदुवेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामकें येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सुबसकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाखादांतलें वाटय. कित्याक रजवटकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणाने पवित्र म्हज्या सहकारान तुज्या मरणावरीं संवसारांत तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतल्यान सर वायटांतल्यान आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजेच आशिल्ले वेगळे सुरोवंक आमकां केदींच निर्मी नाका. आबळे जेजू भियेनाकात धैर्य गया हांव सुतो म्हणलो क्रिस्त होस. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणान भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे
म्हाका बाचाव कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस कर. नाडय म्हाका उदकान ताचे कष्टानो म्हाका घट करा. ये बऱ्या जेजू म्हजे ग्रणे तुझ्या गायांत म्हाका लिपोई. वेगळो हांवें सोरो केदी सोडनाका. तुझ्या पासांतलो म्हाका राखून व्हर. मोरणाच्या वखदां म्हाका आपय. तुझे चरशीं येव म्हाका फर्माई. भोगता सांगाता तुका वर्णुशा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायान भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें शासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मोगा संदेश घेऊन सोन्या आमी वयता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता. मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला. कृपे बेसामानी आमकां तुवें बरयाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वयता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवा.